हे देवस्थान मूळ दिवाडेचें. थंय दिवाडे गोलती म्हणून वाडो आसा आनी त्या वाड्यार ह्या देवस्थाना बरोबरच खांडोळेचो गणपती आनी कोरगांव पेडण्यां थंय भुमिका देवी म्हणून आसा ते आनी भूतनाथ अशे सगळे पंचायतन दिवाडे गोलती वाड्यार आसले. जेन्ना पुर्तुगेज पयले गोंया आयले तेन्ना दिवाडे बेटाचेर पयले गेले आनी थंय जेन्ना ते बाटाबाटी करून देवळां मोडपाक लागले तेन्ना आमचे पुर्वज मेळत थंय देव घेवन वचपाक लागले. आमचे हे जाणट्यांनी 506 वर्सां पयलीं हे देव तेन्ना नार्वे हे जंगल ते नदींतल्यान आलतडी आयले आनी ह्या जंगलान तेणे देव दवरले आनी मागीर कालांतरान देवूळ बांदलें ल्हान. आतां गणपती जो पळय आसलो तो खांडोळा गेले कांय पुर्वज घेवन. भुमिका देवी आसा ते कोरगांव पेडण्यां गेले आनी रवळनाथ हांगा उरलो. आतां आमचे जेन्ना आमकां ही सगळी फाटलो इतिहास जेन्ना लक्षांत आयलो तेन्ना आमी विचार केलो की हे देवस्थानचे जिर्णोद्धार करतना सगळें पंचायतन परते एकी कडेन हाडचें म्हणून हे देवस्थानाचें बांदकाम चलतना आमी गणपती आनी भुमिका देवी हांची स्थापना करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ते करतले. ह्या देवस्थानाक 5 कुळावी आसा. 5 कुळावीचे हे सगळे देवस्थान पंचायतन जावन आसा. ते गोलतकर, होबळे, ढवळे, धवस आनी कानडे. ह्या पैकी आतां गोंयान कानडे म्हणटा ती एकूय कुटुंब एकूय फॅमिली ना. ते परांगदा जे पळय जाल्ले गोंयच्यान ते परते हेवटेन आयलेच ना आनी तांच्या भुरग्यांकूय खबर आसची ना की तांचो कुळदेव गोंया आसा म्हणून. पूण आमचे गोंयचे ह्या देवस्थानचे कुळावी कर्नाटक तशेंच महाराष्ट्रा जळीस्थळी आसा आनी ते फक्त वाडदिवसा दीस येता. आतां हो जत्रेचो वाडदिवस करता आमी कसो तर जेन्ना ते स्थलांतरीत जावन हांगा त्या नार्वे स्थळान जेन्ना ती स्थापना जाली ते स्थापनेचो वाडदिवस म्हणून करता ती जात्रा. आतां ह्या जात्रा रवळनाथ हो महादेवाचोच अवतार पूण शिवरात्रेक खूब लोकांक वेगवेगळे कडेन वचचें पडटा म्हणून शिवरात्रेच्या आदल्या दिसा हो स्थापनेचो वाडदिवस करता. सर्वदा